सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयज त्रिदुमाचो दुसरो दीस सान बार्तोलोमेवाचे परबेची तयारेक खेरीत भाशेन मागुया. सान बार्तोलोमेवाचे मजतीन आमच्या फिरगोजींतल्या सगळ्या जाणट्या बाबा भयणांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आमच्या शेपाय शेमायचेर आनी आमची जी सगळीं जाणटी आसात सगळ्या धर्मांची मनशां जी जाणटी मनशां आसात तांचे पासत आयच्या दिसा खेरीत भाशेन मागुया. आमची जण मागणी सान बार्तोलोमेवाचे मजतीन देवा मुखार दवरुया. दुसरें इंतेसांव आयच्या दिसाचें देवाक दिनवासून भेटयता कॅसेंड्रा फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आयच्या दिसाक आपल्या जल्माचो दीस मनयतात तांकां आमच्या मागण्यांत दवरुया. जोझफ डिक्रूज, क्लाउदिया लोबो आनी एंजल वाज तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. भाव भयणीनो, आमी जाणा आमच्या भारताची येदें व्हडलें मिशन मून मिशन चंद्रयान 3 फाल्यां ताचें लँडींग जावपाचें आसा वयर मुनाचेर. खेरीत भाशेन मागुया देवा लागीं हें बरे भाशेन सक्सेसफूल जावंक आनी आमच्या देशाक जें गरजेचें आसा आमचे उदरगती पासत आनी आमच्या बरेपणा पासत तें आमकां फावो जावंक देवाचो आदार आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. आयच्या दिसाक पवित्र सभा भाग्योंत आंकवार मारिया आमची राणी क्विनशीप ऑफ मॅरी ही हें समरण करता. खेरीत भाशेन आंकवार मारयेचे मजतीन संवसाराची शांती पासत, मणिपूरची शांती पासत, आमच्या गोंयची शांती पासत आमी मागुया. आनी सगळे जे कोण शांती बिगाडटात तांकां आमी सायबीण मांयचे मजतीन देवाच्या हातान घालुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आंकवार मारिया खोतावीण जल्मली, आंकवार मारिया खोतावीण जियेली आनी ह्या पासत देवान तिका स्वर्गार कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार उबारून व्हेली. आनी तेच बरोबर तिका हें राणीपण दिलें, स्वर्गा संवसाराची राणी म्हूण आमी आमच्या आंकवार मारीक पाचारता. जायते पावटी आमी तिचे शीं घोडे धांवल्या आनी आमकां बरेपणां फावो जाल्यान देवाक आर्गां दिवया. तेच बरोबर जायते पावटी आमचो विस्वास हाल्ला आनी तिचेर विस्वास दवरचे बदलेक आमी घोडेक आनी दुसरे कडेन पावल्या. असले सगळे आमच्या चुकीचें आनी जायते पावटी हीच सेवा दुसऱ्यांक दिवंक मारिये भाशेन आमच्या जिवितांत गूण घेवपाक आमी चुकल्या देखून हे मिसाचे सुरवातेक देवाचें बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बेगीन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं
विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताची आवयक आंकवार मारयेक आमची आवय आनी राणी तुवें करून दिले. ह्या तुज्या उपुरबायेच्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासता. आनी तुवें तुज्या भुरग्यांक स्वर्गराज्यान तयार करून दवरल्या ती मोहिमा आमचे माये राणयेचे विनवणेन आमी जोडूंक पावूं म्हूण तुजे लागीं मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. काळोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मोन्ना सावलेच्या देसांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तांची खुशालकाय तुवें वाडयली, तांचो संतोश चोडयलोय. सुटकेच्या वेळार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना मुरगोडटात. तशेंच तुजे फुड्यान ती आनंद बरीत जातात. कित्याक मेद्यानाक केल्लें तशें ताच्या बाराचें झूम, ताच्या कांडायतली काटी, तांचेर जुल्म करतल्यांची बोडी तुवें मोडून उडयली. झुजाचे सोगले जोडे आनी रोगतान भरलोली आंगोस्त्रां ही सोगलीं उलपोन गेली आनी उज्यान तांचो भस्म केलो. कित्याक जल्मला आमकां एक बाळूक, दिला आमकां एक पूत. ताच्या खांदार अधिकार घाल्लो आसा आनी ताका ओळखतली ह्या नांवान अजापवंत बूध दिनार, पदवेदार देव, फुडल्या उगाचो बाप, शांतीचो कुंवर. ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी ताचे शांतीक शीम ना. तो दाविदाच्या शिंवसनार बसून आपलें राज चलयतलो. आतां थाव नितेखाली नितीन आनी प्रमाणीकपणान तें राज स्थापतलो आनी राखतलो. दोलबाराचो सर्वेस्पोर आपल्या मोगाच्या बोलान हें सोगलें कोत्तलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. परतून म्हणया, आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. सर्वेस्पराचे सेवकानो वाखाणणी करात. सर्वेस्पराचे नांवाची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. जबाब आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. उदेंती थावन ओस्तोमते पर्यान सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. सगल्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पोर, मोल्बा वयर ताची मोहिमा. जबाब आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले उंच सोदरेर तो चडून बसला. उंच थावन वडो घालून तो पळयता. स्वर्गार आनी प्रितुमेचेर नदर मारता. जबाब आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. खालत्यांक तो धुलींतलो उबारता. दुर्बलांक शेणांतलो वयर काडटा. कुंवरा बरोबर तांकां जागो दिता. आपले पोरजेचे कुंवरा मदें तांकां बसयता. जबाब आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. नमान मोरये कृपेन बोल्लोले. सर्वेस्पोर देव तुझे सोवे, सदैव गे तूं ओस्तोऱ्या मोदें. हालेलुया,
Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी, ताचे आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जिवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेस जालोली मेळ्ळी. तिच्या पती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका सपनान सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवूं नाका. तर तिच्या कुसव्यान गर्भ आसा, तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू म्हूण तूं ताका नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले परचेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान प्रवाद्यां वरवीं अशें सांगलेलें, पळयात, एक आंकवार चली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाळोवन येवचे खातीर हें सगळें घडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. राणी, क्वीन. भाव भयणीनो, हें उतर आमी घडये आमच्या चालत्या जिवितांत जायते पावटी वापरता. जायतीं जाणां आपल्यो धुवो ज्यो आसात तांकां राणी म्हणटात, पॅट नेम्स. तुमच्या घरांत घडये पॅट नेम्स आसात, राणी म्हणटात आपले धुवेक. थोडे घोव आहा ते आपले बायलेक, आपले पत्नीक राणी म्हणटात. वो आनी कोणाकूय जांकां आमी रेस्पेद दिता, मान दिता, तांकां आमी राणी म्हणटा. आनी संवसाराचें राणीपण आसा तें घडये वेगळे तरेचें. राजा आनी राणी. राणी आसा तिचेशी जायते पावटी गरज आहा तेन्ना लोक धांवता. राजा आसा खरो, पूण राणयेशी वचत जाल्यार मातशें इन्फ्लुएन्स सुबेज मेळटा. राजा रोखडो आयकता अशें समजून राणयेशी धांवता. आयच्या दिसाक पवित्र सभा ही परब मनयता आंकवार मारीच्या राणयेपणाची, क्वीनशीप ऑफ मॅरी. स्वर्गा संवसाराची ती राणी. भाव भयणीनो, आमी आमचे आंकवार मारेक, सायबीण मायक रेस्पेद दिता, मान दिता, तिची आमी तोखणाय करता, तिचे भाशेन आमी जावंक सोदता आनी तिचे वरवीं आमी देवा लागीं मागत रावता. आनी तिच्याहून व्हरती आमकां एक मध्यस्थी ना, इंटरसेसर हू कॅन प्रे फॉर अस. ह्या पासत आमची सगळी मागणी आमी तिच्या हातांत घालता. देखून ती आमची राणी. जाल्यार जेजूक ह्या संवसारांत हाडपाक देवान विचून काडलेली ती. जेजू आमकां सोडवण दिवपाक आयिल्लो. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत कशे भाशेन जेजूक हो सोडवणदाराक जल्माक हाडचे पासत तिका तयार केली आनी ती जातली राणी. भाव भयणीनो, सोडवणदार जरी तर आमकां मेळटलो जाल्यार आंकवार मारेक तयार करूंक जाय आसली. देखून देवान तिका सगळ्या पातकांतली निवारली. आपल्या आवयच्या कुसव्यांत तावन मूळ पातकांतली निवारली. मूळ पातकांतली निवारून तिचो जल्म जाल्या उपरांत तिचें जिवीत पातकावीण जालें. आनी पातकावीण जाल्ल्या ह्या जिविताक ती सदांच पवित्र, तिची कूड पवित्र, तिचो आत्मो पवित्र. ह्या पासत ह्या संवसाराचें जिवीत सोंपतना ती आमचे भाशेन तिची कूड कुसूंक पुरूंक ना, पूण कुडी आत्म्या सयत तिका स्वर्गार व्हेली.
जें काम तिच्या हातान घातलेलें म्हणजे सोडवणदार, आनी सोडवणदार म्हणटा तेन्ना खुद देवाचो पूत ह्या संवसाराक ती आजीर करता, देवाचो पूत ती ह्या संवसाराक दिता आपलो पूत कसो, तेन्ना तिका विचून काडली आमची राणी जावपाक, कित्याक जेजू आमचो राजा. सगळ्या पदव्यांचेर आनी सगळ्या राजवटकींचेर तो राज चलयता आनी ताची राजवटकी केन्नाच सोंपची ना. हेच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां. ही राजवटकी जेजूची आमचे पासत, आमकां सोडवण दिवचे पासत. ही राजवटकी आमकां बरेपण दिवचे पासत. ह्या पासत आमकां आमची आंकवार मारिया राणी कशी दिल्या. जरी संवसारान जें कितें आमचेर वायट आयलां तें तिचेरूय आयलें. तातूंतलें एक आमी आतां शुभ वर्तमानान आयकलां. तिचे विशीं गैरसमज आनी जो तिचो पोती जावचो आसलो ताकाच गैरसमज की आमी आजून पासून सांगाताक जिवंक रावंक ना, एकठांय जियेना, पूण ती गर्बेस जाल्यार आनी कितें तरी वायट आसा. गुप्ती सोडून दिवचें केलें जुजेन आनी तेन्ना देवदुता वरवीं जुजेक ही देवाचो संदेश मेळटा. तिका बाराबर घेवंक भिवू नाका, कित्याक ती जी गर्बेस जाल्ली आसा ती मनशां वरवीं न्हू पूण खुद देवा वरवीं. आनी ह्या पासत तिच्या कुसव्यान आसा तो पवित्र भुरगो हें राज चलयतलो. ताका म्हणटली इमानुएल, आमचे मदें देव. आनी ह्या इमानुएलाक, ह्या देवाक आमचे मदें आजीर करूंक तिका विचून काडल्या. तर भाव भयणीनो, आयज आमी हो उगडास करता आसतना आमी खेरीत भाशेन देवाक उलो मारुया. आमची जायती मागणी आसात, जायत्यो वस्तू आसात ज्यो आमचे लागीं घडनात, जायत्यो वस्तू आसात ज्यो आमकां सतायतात, जायतीं चिंतनां आसात जीं आमकां समजनात. तर ह्या सगळ्यान आमी तिचेशी धांवया. खेरीत भाशेन तेर्साचे मागणे आमकां दिल्लें आसा. तेर्साच्या मागण्याक इतलें व्हडलें हातयार आनी घडये आमकां मेळचें ना. आनी हे हातयार घेवन आमी कोणाचें पाड घालूंक न्हू वा कोणाक त्रास करूंक न्हू, पूण आमच्या आनी सगळ्यांच्या बरेपणा पासत हें तेर्साचें मागणें आमकां दिल्लें आसा. तर आंकवार मारये बराबर, आमचे स्वर्गा संवसाराची राणी बराबर, देवाचे माते बराबर, ह्या संवसारान जें आमकां कार्य दिल्लें आसा तें आमी भियेनासतना फुडें व्हरूंक आमकां जण एकल्याक कुरपा मागुया. आंकवार मरे बराबर आमी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. भोव करून जें कितें आमचे लागीं घडना आनी जें जावचें ना अशें दिसता, हे सगल्यो वस्तू आमी सायबीणमायच्या वरवीं देवाक उबारुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन होच सोडवणदार जो आंकवार मारये वरवीं आमकां दिलो तो ह्या आल्ताराचेर येता. आमच्या काळजांचेर राज चलोवंक, आमच्या जिविताचेर राज चलोवंक आनी ह्या संवसाराचेर आनी स्वर्गाचेर राज चलोवंक. जाल्यार ताका आजीर करता आसतना आमकां जण एकल्याक ताचीच कुरपेन बोर आनी ताचे सारकी कोर म्हूण आमी मागुया. गायन घेऊया C32, पेज नंबर 42. C32. Sorvespora deva, svicar pot edene, ja soria obiace, libertuca manta, doshikut ebete, natam sutukam se, yatik povitrutra, Spera să și ceară și-au dat cuvântul de dacă Cada sutu kam
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आमच्या पवित्र सुवाताच्या नांवांत सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुतान खुर्सार तुका आपलें समर्पण करतना आमकां आपल्या आवयच्या गोपान घाली. तेंच समर्पण आतां आमी तुका भेटयतना जेजून आमकां दिल्ले माये वरवीं तुका मानता तसलें आमच्या जिविताचें बलिदान करूंक आमी पावूं म्हूण विनम्र काळजान मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय पडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासनाच्या देवा, सर्व काळयेन सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मरे कायज आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्मेचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंचुर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचुर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेचपुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट पर घोटुया. सोम्या जेजू आमी होऊन रावता आनी काशींतले पियेता. तितलेय पावटी तूं वैभवान येसोर. आमी तुजे मरण परगडटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनात. आमेन. आंकवार मारिया स्वर्गा संवसाराची राणी, आमच्या जिविताची राणी, आमच्या गोराब्यांची राणी, तर तिकाच मुखार घालून आमी सगलीं देवा बापाक ह्या वेळार जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमच्या इश्टांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणीत पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबातल्याचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनां. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिली तू संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाची शिली तू संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाची शिली तू संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवी संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Ci na duszę
सर्वेस्परान तुका सांगलां तें सगळें घडोवन येतलें म्हूण तुवें मानून घेतलें देखून तूं सुभागी आंकवार मारी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आंकवार मारयेचे राणीपण समोरंबून ह्या दिनवासणेच्या जेवणान आमी वांटो घेतला. ही आमची सर्गीची राणी आनी माय आमकां ह्या संवसारान जेजू रायाचो पाटलाव करूंक शिकोवन आनी मरणा उपरांत सासणाच्या जेवणान वांटो घेवन संपूर्णायेन सुकेस जावंक आमकां व्हरूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. गायन घेऊया T37 पेज नंबर 219. T37.